नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुकुरुंडे। ताज्या खातीर अर्द कप मूग हांवें उदकान भिजत घालून घेतल्या। मूग उदकान भिजत घालूना जाल्यार कुकरान शिजोवन घेवपाक जाय। हे हांवें उदकान भिजत घालून घेतल्या। आता हे मूग आमी शिजत दवरुया। मूग हांवें गॅसार शिजपाक दवरल्या। चवी पुरते मीठ घालता। मीठ घालून ढवळून घेऊया। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। हे मूग आमकां आता बरे शिजोवन घेवपाक जाय। मूग शिजता तोपर्यंत आमी पीठ कालून दवरुया। हे हांवें अर्द कप तांदळाचें पीठ घेतलां। 2 चमचे बेसन घालता। तुमकां बेसन घालपाचें ना जाल्यार तांदळाचें पीठ घेवन केल्यार जाता। चवी पुरते मीठ घालता। हातून उदक घालून पीठ कालून घेऊया। पीठ अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठान गोळे जावपाक दिवपाक जायना। आनी पळयात पीठ अशें जावपाक जाय। पीठ खूब पातळ करपाक जायना आनी चड दाट दवरपाक जायना। हे पीठ आमी 15 मिनटां फुगपाक दवरुया। पळोवया मूग शिजल्या जाल्यार। मूग शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें ढवळून घेतिल्ले। मूग अशें बरें शिजपाक जाय। अर्दी वाटी सोय घालता। ढवळून घेऊया। 2 चमचे गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त केल्यार जाता। गोड घालून मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। हातूंतले गोड सगळे विरगळून घेवपाक जाय। उदक सगळे सुकोवन घेवपाक जाय। मुगातले उदक सगळे सुकले अशें सुके करून घेवपाक जाय। गॅस हांव बंद करता। हे मूग आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर सुकुरुणे करपाक घेवया। पीठ हांवें भिजत दवरल्यार 15 मिनटां जाली। पळयात पीठ बरें फुगून आसा। हे मूग थंड जाल्या नंतर हाजे आमकां सुकुरुणे वळून घेवपाक जाय। अशें आमकां सुकुरुणे वळून घेवपाक जाय। सुकुरुणे करता आसतना तुमकां जितले ल्हान मोठे जाय त्या प्रमाणे करून घेयात। हे पळयात अशें हांवें सुकुरुणे वळून घेतले। अर्द कप मुगाचे 15 सुकुरुणे जाल्या। आता हे सुकुरुणे आमी तेलान तळून घेवया। पीठ एकदा अशें ढवळून घेवपाक जाय। हे आमी सुकुरुणे केल्या ते हातून बुडोवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान ताका सारखे पीठ लावपाक जाय। गॅसार हांवें तेल तापत दवरलां। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। पिठान बुडोवन घेतिल्ले सुकुरुणे तेलान घालुया। एक मिनिट झाल्यानंतर परतून घेऊया। अशें परतून घेवपाक जाय आणि सगळ्या वटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। पळयात फ्राय करून जाले। आता हांव काढून घेता। मुगाचे सुकुरुणे खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।